वंदन तुका सुमिया, वंदन तुका दुनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ही कृपेचा कुरा. वंदन तुका सुमिया, वंदन तुका दुनिया, सृष्टीच्या रचणारा. ही कृपेचा कुरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्तदेव मोगाच्या भावनांनी बहिणीनो, आज पवित्र सभा सांत पेद्रोच्या सदरेची वा बसकेची परब संभ्रमता फेस्त करता. सगळे तो मात्र तणी बगार पापसाहेबाक सोम्यान दिल्लो अधिकृत हुद्दो म्हणयत ताका एका रितीन आमी मान करचो. सांगतच पवित्र सभेचो, कॅथोलिक पवित्र सभेचो एकवट संभ्रमचो एकतार. आनी हो एकतार क्रिस्तांव बोवारी पूण बापसाहेब क्रिस्ताचो मोन्यारी जावन आख्खे कॅथोलिक पवित्र सभेक मुखेल दिता आसतना हो एकतार ताचे बोवारी सांगाता आमी बांदून हाडचो. देखूनच द फीस्ट ऑफ द चेअर ऑफ पीटर म्हळ्यार अधिकृत बापसाहेबाक अधिकृत रितीन सोम्यान दिल्लो तो हुद्दो मानून घेवचो. आनी सांगतच जी शिकवण तो कॅथोलिक पवित्र सभेक दिता ते मानून घेवचें हर एकल्याचो कायदो जावन आसा. आज ही परब आमी संभ्रमतना आमी हर एकले संतोश पावूंक जाय, कित्याक आमी कॅथोलिक पवित्र सभेचे सांदे. क्रिस्तस ह्या पवित्र सभेचो मुल्या फातर आनी ताचेर बांदून हाडलेली पवित्र सभा आमी जावन आसा. आनी कॅथोलिक पवित्र सभा खंयसर वचो ती एकच आनी त्या सभेचो एकतार आज आमी संभ्रमतना आज आमकां प्रत्येक जावन हें फेस्त उलो दिता असो मुखेली जावन आसो बापसाहेब ताकाय मान दिवच्या, ताची शिकवण मानून घेवच्या. तर भाऊ भयणीनो, आमी हर एक पोटी सतमंता मागता आसतना म्हणटा हांव सतमंत हांव एकेच कॅथोलिक पवित्र सभेक म्हळ्यार कितें जें कितें कॅथोलिक पवित्र सभेन सतां आसात ती हांव सतमंता. कितें ताचो कॅथोलिक पवित्र सभेचो वडील शिकयता तें हांव सतमंता, तें हांव मानून घेता. पूण जायते पटी आमी कॅथोलिक जावन आसून आमकां दुसरे भायले संगती चड बऱ्यो दिसल्यात. तांच्यान पळयात थंय कितलें बरें सांगता पास्टर, थंय कितलें बरें सांगतात त्या मागण्या पंगडांत. तर आमी हर मागल्या मागण्याक अर्थ आसा गी. कॅथोलिक पवित्र सभेन सतमंता म्हणून पटयता हांव न्ही गे. तर भाऊ भयणीनो, हे मिसेचें बलिदान भेटयत आसतना आमी केल्ल्या सर्व ल्हान व्हड पथका खातीर बक्षणे मागया. नितळ निर्मळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकां सामे आयते करया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत उसारून वायट धोरणांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसून घेवन सदांच संकार मोरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाऊ भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेशपरा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुत सुमिया काकुत विसा काकुत
काकुतक सुमिया काकुतक सुमिया काकुतक प्रार्थुया सर्वेस्परा सर्पद्वेदार देवा तुझो धर्मदूत भगवंत पेद्रू जेजूक तुझो पूत म्हूण दृढ उसारणेन वळखलो देखून तुवें ताका तुजे पवित्र सभेची बुन्याद केलोय. घुसपोट गोंदळान वा कसल्याच वादळान आमचो भावार्थ दंडळोवंक दिनाका आनी तुज्या पवित्र सभेच्या एकवटांत आमच्या मदल्या कोणाकच वेगळो सरूंक निर्मूळ नाका. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. सा पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वचप. आता तुमचे मध्ये असलेल्या वडिलांक हांव ही बोधबाळ सांगता. हांव ही तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसच्या महिमेंत तुमचे सवे एक वांटेली. तुमचे तबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. देवाच्या खुशे प्रमाणे ताची जतन घेया. पूण कायद्याच्या बळान न्हय बगार संतोषान. तुमकां मेळोवंक आसचो फायदो चिंतून न्हय बगार काळजाच्या उदारपणान. तुमच्या जतनेन दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिणायेन चलोवचे न्हय बगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गोवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडोवंक पावतल्यात. देवाचें उतर हें. सर्वेस्पराचे करी सदां काळजी येता तूं म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना. प्रशांत उदका सरशी म्हाका तो आपोवन व्हरता. पासवो सोरो मेळटा विशेव म्हाका दिता. सर्वेस्पराचे करी सदां काळजी येता तूं म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना. आपल्या वडना वासरी नीट वाटेन समकोंक करता. काळख्या भुयारांतरी दांड्यान बेतान राखता. सर्वेस्पराचे करी सदां काळजी येता तूं म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना. म्हज्या दुस्माना हुजी जेवण गोड तयार करता. तेलान म्हज्या शीस मागता. वमतो सरको भरता. सर्वेस्पराचे करी सदां काळजी येता तूं म्हजो गोडी कितेंच म्हाका उणेना. सर्वेस्पराचे
देवराचे घरी सदां काळजी येता तो मुसोगोळी कितेंच म्हाका उणेना वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया आज तुमची काळजां धरून करिनाका बघा सर्वेस्पराचो ताळो आयकया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया वंदन तुका क्रिस्ता महिमे पवित्राया सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता तो वळू सेझराया फिलिप्पे नावाच्या प्रांतांत येवन पावुल्ल्या वेळार जेजून आपल्या शिसा लागीं विचारलें मनशा पुताक लोक कोण म्हूण म्हणटात तांणी जाप दिली थोडे तो स्नानदतार जुआंव म्हणटात हेर थोडे तो एलिया म्हणटात आनी हेर तो येरेमिया वा प्रवाद्या पैकी एकलो म्हणटात तो वळ जेजू तांकां विचारी पूण तुमी हांव कोण म्हूण म्हणटात सिमोन पेद्रोन जाप दिवन म्हळें तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत तो वळ जेजू पेद्रूक म्हणालो भागी तूं सिमोन योनाच्या पुता कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणीय मनशान न्हय बगार सर्गींच्या म्हज्या बापान हांव तुका सांगता तूं पेद्रू म्हणजे कडप आनी ह्या कडपाचेर म्हजी धर्मसभा हांव बांदतलो आनी पाताळाचे दारवटे तिचेर जैत व्हरूंक शकचे नात हांव तुका सर्गींच्या राजाच्यो सावयो दितलो जें कितें संवसारी तूं आड व्हरतलोय तें सर्गी आड व्हरलेलें जातलें आनी जें कितें संवसारी तूं सोडयतलोय तें सर्गी सोडयलेलें जातलें देवाचे उतर हे बाळका जेजूते मोगाच्या भावनो आनी भयणीनो येदोळसो प्रस्तावनांत हांवें तुमकां सांगलें आज आमी पेद्रूच्या बसकेची सदरेची परब आमी आचरण करता आज चाराची परब आचरण करता जाल्यार थोडे दिसां बरो तर न्हिदल्या कटल्याची जेवल्या मेजाची केदाळा परब गे म्हणून गे ह्या फेस्ताक एक अर्थ आसा ते आमी समजून घेवंक प्रयत्न करया सांत पेद्रूची बसका म्हळ्यार कितें 2-3 संगतींनी आमी नियाळ करूंक प्रयत्न करया एका रितीन ती एक अधिकृत बसका वातिकनांत सांत पेद्रूच्या बाजिलिकांत थंयसर एक सोबीत बसका आसा म्हळ्यार चेर आसा ताका कातेद्रा पेत्री म्हणटात चेर ऑफ पीटर वातिकनांत सांत पेद्रूच्या बाजिलिकांत ती बसका अजून आसा आनी मिडल एजस मध्यम युगांत कोण सक्कट पापसाहेब विंचले केदाळा पापसाहेब नव्या पापसाहेबा विंचतले ताका अधिकृत रितीन त्या चेराचेर बसयतले आनी त्या चेराचेर बसका घेतच तो अधिकृत रितीन थंय जावन तो शिकोवन दितलो पवित्र सभेक आनी जी शिकोवन दिता ती अधिकृत शिकोवन जावन आसा आनी तिकडू ते बसका आजून थंयसर आसा दुसऱ्यान ही नीज बसका कितें आसा तसो अर्थ आज आमी फेस्त संभ्रमतना त्या बसकेचे फेस्त संभ्रमचें गे त्या चेराचें फेस्त संभ्रमचें गे ताच्या फाटल्यान आनीक अर्थ आसा आदलो पापसय पापा बेनादिक्त म्हणालो ही परब जावन आसा देवाक अर्गां दिवच्याक
कित्याक अर्गां दिवची आख्या पवित्र सभेक मुखेलपण दिवंक तोच एक वडिलाक विंचता. पेद्रू उपरांत ह्या पवित्र सभेक निरंतर मुखेलपण दिवच्याक पापा साहेबाक पवित्र सभेच्या वडिलांक सोमीस विंचता. ह्या खातीर असले मिसांव दिल्ल्या खातीर देवाक अर्गां दिवच्याक पळया खंयच्याय कितलेय संवसारार सुमार लागीं 1000 विविध क्रिस्तांव पंगड आसात पूण कातोलीक पवित्र सभेक एकलोच वडील न्ही जेजू क्रिस्त मस्तक. पूण ताच्या उपरांत पापसाहेब जें कितें पापसाहेब सांगता तें आख्या पवित्र सभेक मानता आनी पवित्र सभा त्या प्रमाणे चलोवंक प्रयत्न करता. देखून असले मिसांव दिल्ल्या देवाक अर्गां दिवच्याक आनी सांत पेद्रूक आनी ताच्या जाग्यार येवच्या ताच्या नंतर ताच्या जाग्यार येवच्या हर एकल्याचें देणें दिल्ल्या खातीर अर्गां दिवच्याक ही परब. म्हळ्यार आतां समजलें न्ही. त्या बसकेर येवचें म्हळ्यार पवित्र सभेक मुखेलपण दिवचें. त्या देखून ह्या बसकेर फ्रॉम द चेअर एक्स कॅथेड्रा म्हळ्यार जी अधिकृत शिकवण पापसाहेब दिता ती सगळ्या पवित्र सभेक लागू जाता. जावं पुरो भारतांत सगळ्या भारतांत जावं पुरो मंगळुरांत जावं पुरो तुमच्या फिरगजेंत तुमच्या वाड्यांत तुमच्या कुटुंबांत हर एकल्याक ही शिकवण लागू जाता आनी हर एकलो तो मानून घेता. कित्याक ही अधिकृत शिकवण पापसाहेबान दिवची. देखून बसकेची परब म्हणटना अधिकृत शिकवण दिवच्याक मान दिवंक की आज पवित्र सभा उलो दिता. दुसऱ्यान पळया आख्खे पवित्र सभेचो वडील कोण पापसाहेब. ताच्या उपरांत कोण येतात बिस्प. कार्डिनल पापसाहेबा सल्लागार मात्र ताच्या उपरांत येवचे बिस्प पवित्र सभेचे वडील जावन आनी हर एका दियेसीजींत बिस्प त्या दियेसीच्या पवित्र सभेचो वडील जावन आसा. एक बसका म्हळें फ्रॉम द चेअर एक्स कॅथेड्रा म्हळ्यार वातिकनांत शिकवण जी शिकवण थंय येता हर एकलो बिस्प ताच्या परचेक दिता ताच्या दियेसीजेन दिता. देखूनच गवळी म्हणटात गवळी बाप म्हळ्यार ताच्या परचेची जतन घेवचो. वर्त गवळी श्रेष्ठ गवळी जेजू क्रिस्त ताच्या उपरांत पापसाहेब ताच्या उपरांत हर एक दियेसीजेक गवळी आसा बिस्प. आनी अधिकृत शिकवण पापसाहेबाची एक्स कॅथेड्रा अधिकृत शिकवण बिस्पांची ताका एक्स कॅथेड्रा म्हणटात. म्हळ्यार एक्स कॅथेड्रा म्हळ्यार बसका चेअर एक्स कॅथेड्रा म्हळ्यार फ्रॉम द चेअर म्हळ्यार ती अधिकृत शिकवण ताच्या हुद्द्यान ताणें अधिकृत शिकवण दिवची. आतां दुसऱ्यान पयलें आमी नियाळ केलो पेद्रूच्या बसके विशयांत. दुसऱ्यांत आमी नियाळ करता गवळी बाबांच्या शिकवणे विशयांत. कॅथेड्रा म्हळ्यार बसका खंयसर गवळी बापाची अधिकृत बसका आसा तें जाता कॅथेड्रल. समजलें गे आतां कॅथेड्रल कित्याक आसा म्हणून. मंगळूर दियेसीचें कॅथेड्रल खंय आसा रोजाय देवा कारगा सगळ्यांक कळीत आसा रोजाय आसा न्ही कॅथेड्रल थंयसर गवळी बापाची अधिकृत बसका आसा. देर इज अ चेअर आनी अधिकृत शिकवण दिवचें म्हळ्यार फ्रॉम द चेअर म्हळ्यार ताची अधिकृत हुद्द्यान ताणें दिवची ती शिकवण. आतां भाऊ भयणीनो त्या बसकेर जावन कितें सगळ्यो शिकवण दिता भावार्थ सांबाळूंक परजेक सांबाळूंक आनी क्रिस्ताच्या मेटांनी चलोवंक ताणें शिकवण दिवंक आसा. आनी ताणें बसकेर जावन ताणें कितें करूंक आसा ताणें भावार्थ सांबाळूंक आसा परजेचो भावार्थ सांबाळूंक आसा आनी सांगताच परजेक सर रितीने सांबाळूंक आसा. पळया एक प्रिंसिपल आसा म्हणजे त्या एका इस्कालांत एकली प्रिंसिपल आसा एकली प्रिंसिपल आसा. आतां तो प्रिंसिपल ताच्या बसकेर आसा म्हणसर ताका कितें आसा एज लॉंग एज ही हॅज अ चेअर म्हळ्यार कितें जालें म्हणसर तो त्या बसकेर आसा ताका कितें आसा जबाबदारी आसा. ताणें कितेंय सांगतना ताणें चेरार बसोन सांगचें म्हणना प्रिंसिपलाच्या खंयी सांगयत न्ही एसंब्लींत रावणी भुरग्यांक सांगयत पूण त्या बसकेर तो आसा
स्टील इज होल्डिंग द चेअर म्हणटात न्ही गे म्हळ्यार ती बसका ताची जावन आसा देखून त्या बसकेर आसता म्हणसर ताका कितें आसा जबाबदारी आसा ती जबाबदारी आसल्यान ताणें बसकेर ताच्या ऑफिसान बसून चेअरार तावून तो ताणें अधिकृत रितीन सांगत जाय म्हूण ना ताणें त्या प्रिंसिपलान एसेंब्लीन सांगीत स्टाफ मिटिंगान सांगीत पूण जें कितें सांगता तें अधिकृत जाता न्ही गे अधिकृत जाता जोक जायना तशेंच हर एकलो गवळी जावं पुरो गवळी जावं पुरो पापसाहेब जी अधिकृत शिकोवन पोवी सभेक दिता ती तो ताका दिल्ल्या जबाबदारेन तो दिता ही दोन संगती आमी समजून घेतल्यो भाऊ भयणीनो आनी तिसऱ्यान आज आमकां नियाळ करूंक आसा ही बसका म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजून घेतलें तिसऱ्यान कितें नियाळ आमी म्हळें आज ह्या बसकेची संपेद्रूच्या सदरेची परब संभ्रमतना आमी कातोलीक पवी सभेचो एकवटी संभ्रमता वी सेलिब्रेट द युनिटी ऑफ द कॅथलीक चर्च कशें आमी सांगता आसा जावं पुरो एक कातोलीक खंय पुणी संवसाराच्या कोनशार आसा खंय आसूं पुरो पण तुमच्या चिंतपा प्रमाणे खंय पुणी संवसाराच्या कोनशार खंय आसूं पुरो दोनी चिंतात खंय चंद्रलोका पावले गे म्हणून संवसाराच्या कोनशार म्हळ्यार खंय सरी न्ही गे खंय सरी संवसाराच्या कोनशार तो आसा जावं पुरो पाकिस्तान आसा बांगलादेशांत आसा आमचे नेबरींग कंट्रीज या ऑस्ट्रेलियाच्या खंय कोनशार आसा एक दुबळो जावं पुरो कांयच गत धरना आफ्रिकाच्या कोनशार तो एक कातोलीक जावन आसा ताचे आनी आमचे मध्ये एकतार आसा की ना ताचे आनी आमचे मध्ये एकतार आसा की ना हे आसा वी आर युनायटेड कित्याक तोय एक कातोलीक देखूनच साम पावलो एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 2 वाक्य 19 आनी 23 तो म्हणटा आमी सकळ देवाच्या राजाचे सहा नागरिक देवाच्या घराण्याचे सांदे देरफोर वी आर ब्रदर्स अँड सिस्टर्स कातोलीक पवी सभेन एकलो खंयसरी आसूं आमी एक कित्याक आमचो मुखेली एक तो पापसाहेब आमचो मुखेली खंडीत जावन क्रिस्त आसा श्रेष्ठ गोळी पूण आमचो वडील पापसाहेब जें कितें सांगता तें आमी मानून घेता जें कितें हांगासर आमी आचरण करता युकारिस्त तो थंयसर गेल्यार एकच ती शिकोवन बदलना जें कितें आमी कातोलीक पवी सभेन हांगासर पाळटा तें आनी एका गांवांत ती कातोलीक पवी सभेन पाळचें एकच जे पापसाहेब आमकां शिकोवन दिता हांगासर आसल्या थंयसर आसल्या तें सकट शिकोवन एकच रितीन लागू जाता देफो आमी म्हणटा सतमानता हांगासर म्हणचे सतमानता आनी कडेन म्हणचे सतमानता एकच भक्तांचो एकतार म्हळ्यार आमी कातोलीक एक जावन आसा वी आर वन एकच कातोलीक पवी सभा नंदू वांटेनांत पण कितले सोबीत आज आमी पवी सभेचो एकतार संभ्रमता तर भाऊ भयणीनो सुबीत आयच्या शुभ वर्तमानांतून थोडी उतरां काडलीं जाल्यार जेजू म्हणटा पेद्रो जेजू विशयां सांगता न्ही की तूं क्रिस्त देवाचो पूत त्या वेळा जेजू म्हणटा तूं कडाप ताच्या उपरांत जेजू एक सोबीत उतर सांगता म्हजी पवी सभा म्हजीच पवी सभा सोबीत उतरां आसात म्हजी पवी सभा हांव बांदतलो कितले सोबीत पळया म्हजी पवी सभा हांव बांदतलो एकच पटीनी अजून ती जेजू पवी सभा बांदूनच आसा कोणीय ती कोसलावंक जायना एकलो म्हणून हांव कातोलीक पवी सभेंत भायर येता या हांव खंयच्याय पंगडाक जॉयन जाता प्रोटेस्टंट जाता पूण कोण पवी सभा बांदता जेजू बांदता जर तूं कातोलीक पवी सभा कोसलावन घालूंक पळयताय जाल्यार जेजूचे मिसांव मुखार व्हरूंक सोडिनाय जर कातोलीक पवी सभे विरोध तूं वेताय जाल्यार हे कातोलीक पवी सभे भितरच आसून तर कितें करताय जेजू तूं पवी सभा बांदताय जाल्यार हांव ती कोसलावन घालूंक प्रयत्न करता हांव म्हजी पवी सभा बांदतलो कोणें म्हणलें पवी सभा बांदची कोणें जेजून हांव बांदतलो म्हळें तर आमी कितें करता आमी ताचेर सांगता 6 वावराडी वी गॅदर लिव्हिंग स्टोन्स जिवे फातोर आमी ताका हान दिवचे म्हणजे आत्म्यान ताका आमी हान दिवचे आनी तो पवी सभा बांदचे तो करता हांव बांदतलो कोणेंय ताका सांगूना पेद्रो तूं बांदतलोय शिसानो तुमी बांदतल्यात ना हर एकलो शिसी
तो फातोर जावन आसा. हर एक कोशीस अपोस्तलांनी तांच्या रक्ता वरवीं तांकांच ताणें दिलां पवित्र सभे खातीर. पवित्र सभा बांदच्या खातीर मार्तीर आनी पवित्र सभेक बांदच्या खातीर आपणाचें रगत वरयलां. आनी उगडा आसता वरां ही पवित्र सभा क्रिस्ताच्या रक्तानच बांदून हाडल्या. ताच्या रक्ता वरवीं ताणें पवित्र सभेक पुण्यांत घाल्या. And on his blood the church is built. थोड्या म्हयन्या आदी म्हाका एक उतर दादोसकायचें बोगलें. एक CSI इगर्जमतेचो एकलो सांदो हांगासर वाहन बेजार करूंक जायते जणांक येतात विविध पंगडाचे मागण्याक आनी वाहन बेजार करूंक हाडून आयलो. तो म्हणलो, फादर, यू कॅथलिक्स आर ब्लेस्ड टू बी इन द कॅथलिक चर्च. तुम्ही काथोलीक भागी काथोलीक इगर्जमातेंत आसचे. तो म्हणलो, हांव एका CSI कुटुंबांत जल्मल्लो देखून त्या इगर्जमातेंत आसा आनी थोड्या वर्सांनी हांव काथोलीक धर्म सभेक येवंक आशें येता. हांवें कित्याक घे म्हळें, देर आर ट्रेजर्स इन द कॅथलीक चर्च म्हणलो. काथोलीक पवित्र सभेंत दिरवें आसात, ती तुमकां कळीत ना म्हणलो. भाऊ भयणीनो, तीन दिरवें काथोलीक पवित्र सभेंत आसचे आमकां कळीत नात. वी हॅव नॉट डिस्कवर्ड. काथोलीक पवित्र सभेंत असो येवकरिस्त खंयसर आसा? काथोलीक पवित्र सभेंत आसचे सक्रामेंत खंयसर आसात? काथोलीक पवित्र सभेंत असो एकस्तार खंयसर आसा? आज आमकां काथोलीक पवित्र सभा ससारायची जाल्या. उडास दवर. जर काथोलीक पवित्र सभा ससारायची जाल्या जाल्यार कोण ह्या सभेंत आसचे? आमीच. हर एक सांगता मेळून ही पवित्र सभा जाता. एक व्हडली पवित्र सभा इगर्जमता सगळ्या संवसारार आसचे. दुसरी पवित्र हर एक देशीन, हर एक फिरगजेन, हर एक वाड्यांत, हर एक कुटामी धाकटली पवित्र सभा. हाव यू बिल्ड अ कॅथलिक फॅमिली ऑन दिस द चर्च इज बिल्ड. कशें तूं एक ल्हानशी तुजी धाकटली पवित्र सभा कुटाम काथोलीक कुटाम कशें बांदून हाडटाय ताचेर पवित्र सभा होंदवण आसा. जर काथोलीक कुटाम धाकटली पवित्र सभा बांदून हाडचे रीत सारकें ना जाल्यार, थंयसर एकठार ना जाल्यार काथोलीक पवित्र सभेन कशें तूं एकठार आसताय? भाऊ भयणीनो, कितले सोबीत परब हे. आमकां काथोलिकांक निजावन देवाक अर्गां दिवची परब ह्या पवित्र सभेन आमकां सांदे केल्ल्या खातीर. दुसऱ्यान पवित्र सभेचो एकठार आमी संभ्रमतना जें कितें बाबसाहेब श्रीगत हर एकल्याक मांडटा. एक याजक जावन हांवें सांगूंक जायना, देवान म्हाका आपयला, देवान म्हाका आपयला, देखून ताणें म्हाका आपयलें आनी कोणेंय म्हाका रावूंक जायना. म्हाका जाय जाल्ल्या बरें हांव शिकोवन दितां, म्हाका जाय जाल्ल्या बरें हांव करतां. जायना. कित्याक हांव याजक जालां खंय पवित्र सभेन. आनी ह्या जागाची दिक्षा दिता आसतना गवळी बापांक हांवें विधेयपणाची भास दिल्या. हांव तुका गवळी बापानो आनी तुमच्या नंतर येवच्या गवळी बापांक आनी म्हज्या धार्मीक वडिलांक हांव विधेय जातलो. कोण विधेय जाल्ल्या बरी? क्रिस्त ताच्या सर्गींच्या बापाक विधेय जाल्ल्या बरी. देखून ह्या जागांनी हे विधेयपण बसूंक आसा पवित्र सभेन. दुसऱ्यान हर एका क्रिस्ती कुटुंबांत ते विधेयपण आसा. जायत्यो संगती भाव भयणीनो नियाळाक आसात. तर आमकां संदेश कसलो? आमी नियाळ केले बाबसाहेबाच्या दिकरा शिकोवणे विशांत, गवळी बापांच्या शिकोवणे विशांत, काथोलीक पवित्र सभेच्या क्रिस्तकाय विशयान नियाळ केलो. आनी निमाण ह्या फेस्तांत आमकां कसलो संदेश? आज ही परब आमकां आपोवणें दिता काथोलीक पवित्र सभेचो मोग करूं, टू लव द चर्च. देखून जेजूचे ल्हान फूल सांत थेरेस इतले इगर्जमातेच्या मोगान भरलें गे. ती निमाणें म्हणलें, इन द हार्ट ऑफ द चर्च आय वॉन्ट टू बी लव. आय एम द डॉटर ऑफ द चर्च. मारिया बोवाडी म्हणाली, हांव इगर्जमातेची धूव. आज कितले जण आमी सांगूंक शकता हांव काथोलीक पवित्र सभेचे धूव आनी पूत म्हणून. तर काथोलीक पवित्र सभेचो मोग करूंक आमकां आपोवणें आसा. दुसऱ्यान भाऊ भयणीनो, तुमच्या लग्ना वेळार तुमी भास दिले आमच्या भुरग्यां बाळांक क्रिस्ताचे आनी ताच्या एक शब्द आसा पवित्र सभेच्या नेमा प्रमाणे ल्हान व्हड करतले हांव. तशें म्हळ्यार काथोलीक पवित्र सभेची शिकोवण भुरग्यां बाळांक दिवंक
कायदो आसा. थोड्याच एकच मिनटान हांव सोंपयता न्ही हाळ. थोड्याच म्हयन्या आदी एक मिडल एज काजारी जोडें आयलें. ओके, काजारी जोडें. तांकां एक तरणाटो पोती आसलो. ते जोडें म्हणाली, फादर आमी हांगा एकच विराद्यान आयले. हांव आमच्या पुताक आमी सांगलें तुवें कातोलीक चेडवा लागीं चलये लागीं लग्न जायचें. सुरूतावन आमी सांगून आसल्या, कित्याक आमी कातोलीक जावन वाडल्या आनी कशें वाडोवचें म्हणून आमी आमच्या भुरग्यांक शिकयलां. आमची जबाबदारी आमी पाळल्या. तांचे लागीं विचारया. पूत म्हणून खंडीत जावन ती कातोलीक जावन भोव आपुरबायचे जिबेची येतल्या. पूण आज जें कितें तांणी वाट धरल्या तें म्हाका आमकां सारकें दिसना. आमकां कातोलीक पवी सभा गरजेची. कितलें सोबित्त पळया. आज कितल्या जाणांक भाऊ भयणीनो तुमकां धैर्य आसा सांगूंक तुमच्या भुरग्यांक आमकां कातोलीक पवी सभा गरजेची म्हणून. दुसऱ्यान एकलो मानेस्त हांव बरें जाणा. तो म्हणलो ताची पोतीन पूत दोगांय एका पंगडा प्रोटेस्टंट पंगडा जॉयन जाल्या. पूण हो घरा एकलोच व्हडल्यान तेच म्हणटा. ती म्हणनात येनात कोणी भायर येनात. मिसाक वचना कांय ना. पूण हर एक आयतार हर एक दिसा ह्या दिसांनी हर एक शुक्रार कुर्सा वडे घेता. घरा एकलोच व्हडल्यान तेच म्हणटा. तूं तिगे पिडेस्त आसा त्याची जतन ती घेनात कित्याक हो कातोलीक पवी सभेंत आसा म्हणून. जाल्यार तो म्हणटा फादर म्हजी भलायकी गरजनी जतन घेना जाल्यार हांव उपाशी न्हिदल्यार व्हडणी हांव कातोलीक क्रिस्तांव. भाऊ भयणीनो आयचें फेस्त आमकां जागोवन दिता आसतना सांगतच कातोलीक पवी सभेत मोग बाबसाहेबाताय मोगू सारूंक आमकां आपणें दिता. तर तोच जेजू ह्या पवी सभेचो मुल्या फातोर ताची पवी सभा राखो आनी सांबाळो. सीता बापा o mundo kuwaso o Sita Bapa iwaya chika ami tuka kan gitu sergi caraya amci ikani betai tau astuka mokaci. उच्चा भाऊ भयणीनो आमी भेटोवचें बलिदान सर पदवेदार देव बाबा मानतात असलें जावन दी म्हण मागात. सर्वेस्परा पवित्र बापा हांगा जमलेली तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. ती देणी दयेन स्विकार कर आनी आमची मागणी कणवळेन मानून घे. भाग्यवंत पेद्रू तुज्या श्रेश्ठ गोवळ्याचे शिकोवणेक पाळो दिवन आनी आमचो भावार्थ अखंड सांबाळून आमच्या ससनाच्या दायजाक आमी पावोशें हें आमी पावोशें कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देडवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व ते आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासनीक गोवळ्या तुजो हिंड तो केदींच सांडिनाय पूण भाग्यवंत धर्मदुता वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवी सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां नेमल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गोवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबरांचो सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवा.
उसर्गीन तुका जय जय सर्वेस्पराचे नावे तथाकाची उसर्गीन तुका जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागताव जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलीच कुशेन कस्टमरान ससूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराची रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासून आनी सुमेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. बावर्त सुगुठ परगटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंता तुझे पुन्हा तुईवानपो आम्ही पकडता तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोण रगत सुदिल्ले आमकां सुमेस्ता पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा लुईस पावलो आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या जेके वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आमी सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माई संगती बघेवन सुजे दिसो पती बघेवन धर्मदूतां आनी सरूपणी तुका मांडवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकांय वांटोवती तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना. जेजून शिकेले मागणे आमी सांगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज समकाय तुझी खुशी सरकार जाता तशी संस्कारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दैकृण्या जिवितां सवस्तकाय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले आनी वायटाच्या बांदपासांतले सुटय आनी सर्व आकांतांतले वाटय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळी तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही सुम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे तुजी दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी रास वट चलयता ससनाच्या ससनाक सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पळया जेजू क्रिस्त या सुम्या स्वीकार करूं हांगसर आमी सर्व सुभागी. सुम्यातून तुमची भावना पुढच्या उतरांनी म्हाका भलायकी मेळटली. तुझे सोम्या जीविता आत्म्यात मोच्या ते रोशन जाता. सेवता तो देखा तो जियता तो तुझे थंय सदा एकवटान रावता. प्रार्थुया. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आपल्या भाऊ भयणीक बाबार्थान तीर करून तुझ्या पुतान बागेवून पेद्रूक आज्ञा दिली. ताची परब संप्रभूण जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला. या सर्गीच्या पोशणा वरवीं पवित्र सभेच्या एकवटान थीर रावो आनी एकामेका लागीं माया मोगान जिवंक आमकां घटाय दी म्हूण आमी मागतां. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दायकन बसात. मोगाच्या नो हरिएका शुक्रारा संजेर 5:30 वरार हांगासर कुर्सवाट आसा. उपरांत मिसाचें बलिदान हरिएका आयतारा हप्त्यामध्ये जायत्यांक येवंक आसता. देखून हरिएका आयतारा संजेर 5 वरार उक्त्या मैदानार कुर्सवाट. उपरांत मिसाचें बलिदान. त्या वेळाचेर पाशवांचो नियाळ पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आसा. देखून तुमच्या विनंती हरिएका आयताराय जावच्या त्या कुर्सवाटेन वांटेली जाया. सोम्याचो सांगात चड आनी चड अणभव करया. ह्या सोनवरा 24 तारखेर ह्या सोनवरा सांजेर 4 वरार सर्व भुरग्यां खातीर प्रत्येक जावन परिक्षे तयार करच्या भुरग्यां खातीर 4 ते 4:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन आनी 4:30 वरांचेर मिसाचें बलिदान आनी मिसाच्या बलिदानाच्या अखेरीक प्रत्येक मागणे आनी पवित्र तेलान तांकां आमी मागतल्या. देखून तुमचे लागीं विनंती, तुमच्या कुटुंबांनी परिक्षे तयारी करची भुरगीं आसात या हेर भुरगीं आसात जाल्यार तांकां आपोवन हाडा. तांच्या फुडारा पासून परिक्षे पासून प्रत्येक तरान ह्या सोनवारा 24 तारखेर सांजेर 4 ते 4:30 वरां पर्यंत पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. 4:30 वरांचेर तांच्या खातीर प्रत्येक मिसाचें बलिदान आसतलें. गेल्या त्या वर्सा जायत्या भुरग्यां खातीर आमी मागले. तांणी पाटी मॅसेज धाडून फोन करून सांगलें, फादर आमकां बरें रिजल्ट आयला म्हणून. बाळकाची आशिर्वादां सगळ्या भुरग्यां पासून आमी मागया. देखून तुमी येवयेत तुमच्या भुरग्यांक तुमच्या कुटुंबान सैऱ्यामध्ये ह्या शेजारा भुरगीं आसा जाल्यार ह्या सोनवारा 4 वरार तांकां आपोवन हाडा. सोनवारा सांजेचें 6 वरांचें मीस हर्शेंचें बरीस आसा. वेळार आमी हे मीस सोंपयतले. त्या पयशिल्ल्या भुरग्यांक वचोंक सुलाभ जातलें. दिमी घालया. बळकाजीचें नवें आमी करया. मनशांच्या भुरग्यां सांगात रावचो म्हजो संतोश म्हणटा सोमी. जेजू मनशांचो येस जावन जियेलो. सर तरांच्या गरजांनी मनशां तो पावलो.
पिडा गुणकण दैवेक वैस म्हणलें नांव ताका फावो जालें नेनेरान शिकिल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांव वाडलो आतांच्या पवित्र बाळपणांत मनशां तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता प्राग जेजू बाळोक म्हणटा कितले चड तूं म्हाका मान करताय तितले चड हांव तुका आशिर्वाद दिता बाळू जेजू तुजेरच बरोवस करून आमी हांगासर आयल्या आमची सगळी मागणी तुका आमी समर्पिता प्रत्येक जावन जायत्या भक्ती काडी तांची ते सवा थंयसर आल्तारी मुखार भेटयल्यान सुम्या ती तूं आशिर्वादीत कर जायत्यांनी तांचे पासून मागोवंक विनंती केल्या जेजू तांचो सुमेस तांचो आमी उडास करता ह्या घडये तांकां आमी तुज्या हातीन समर्पिता बाळू जेजू सकट भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत कर परवा शेनवारा दिसा तुज्या आशिर्वादां सकट भुरग्यां खातीर मागच्याक प्रत्येक आराधनांनी मिसाचें बलिदान दवरलां त्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावं कुशीवरच्या सकट भुरग्यांक आशिर्वादीत कर म्हणून आमी आतांच मागता बाळू जेजू तुजे लागीं तशेंच जायतीं जाणां पिडेस्त आसात कॅन्सराच्या पिडे वरवीं किडनीच्या समस्ये वरवीं जायतीं जाणां वळवळटात जेजू तशेंच आज तुज्या एका भक्तिकाचें नी रिप्लेसमेंट पांयांच्या दोंपराचें रिप्लेसमेंट आसा ताचे पासून मागोवंक प्रत्येक तरान विनंती केल्या ताचे पासून आमी मागता सांगातच बाळू जेजू जायत्यांनी मागोवंक विनंती केल्या कुटुंबांनी समाधान आसा अशें कर बरें काम मेळचे खातीर बरी सेरीक मेळचे खातीर भुरग्यांचे देणे फावो जावचे खातीर बिझनेस बऱ्या तरेन जावच्याक गरबांचें येवजण पंथाक पावच्याक तुजो आदार मागला जेजू तशेंच परगांवांत हांव जायत्यांनी तुजे लागीं विनंती केल्या सुम्या बरें काम मेळचे खातीर आमची सगळी मागणी तुका आमी समर्पितना हांगासर येवच्या हर एका भक्तिकाक तुज्या आशिर्वादांनी भर जेजू तांकां राखून व्हर सांबाळून व्हर सुम्या सांगात आमी मागता हे भगवंत जेजू बाळका तुजे सर पदवी अजा पितरान उगडापी केले आसता आनी तुजो हात बेसांत दिवको आसता तुका पातयेन उलो मारताल्या सकटांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसबाणी बर आमेन आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सगळ जाता तशी संवसारांत जावं आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरिये कृपेन भरले सुमी तुजे संगता श्रमित तुझ देव आनी सदीं फॉल जे चेंजेस आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी देवाचो पूत मनीस जालो महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांव घाल आनी आयक आमचे मागणे जेजू बाळका लागीं सांगात आमी मागया ये अजपांच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका कुळतीचे दिश्ट घाल म्हूण जे मुखार सरपडून आमी मागता तुजे इतलें बिरमोतेन बरयलें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्विकासूं दी आनी इतल्या त्रेगान मागची कोरपा आमकां दिवन दी काड आमचे वयले सर कश्ट आनी निरासपण तुजे कुमकांनी बसवण आमकां धाड बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता आमी तुका वर्णुच्या सदां सर्वदा आमेन बाळू जेजू तुवें फावो केल्ल्या सर उपकारांक आमी तुका अर्घ दिता प्रत्येक जावन एका काजारी जोड्यान 9 वर्सां उपरांत तांकां भुरग्यांचें देणे फावो जाल्ल्या खातीर अर्घ दिलां तशेंच परगांवांत एकल्या बरें काम मेळ्ळ्या खातीर इतल्याचें गर्भांचें येवजण पंथाक पावल्ल्या खातीर तशेंच एका पिडेतावन प्रत्येक जावन एका भक्तिकाक सुटका मेळ्ळ्या खातीर तशेंच एकल्या भक्तिकाचें ऑपरेशन बऱ्या तरेन जाल्ल्या खातीर बाळका जेजूक अर्गां पाठयल्यांत ताचे बराबर बाळू जेजू आमच्या जिवितांत तुवें केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दिवन सांगात आमी मागता हे भोव उदार बाळू जेजू तुजे मुखार आमी सरपडटा तुवें आमकां दाय केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारां खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्या तुज्या काकुळटी आमी वर्णितल्या तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार आमची सगळी पातयेनी तुजेर आमी दवरता तुज्या अजपांच्या इमाचे मारिफाक तुजे भक्त सगळ्यान विस्तारून दी सर लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत
आनी तुजे कळनातली दैवीक मजा सोडून दी. स्तुती आनी महिमा जावन तुका बळका जेजू. आमेन. सर्वीस पोर तुमचे सोबे आसो. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद देव. आनी सर्पद वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन ताच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उदक. तुका जेजू बाळका, नमन तुका मोरये साळका. नमन तुका जेजू बाळका, नमन तुका मोरये साळका. तुका वंदिता वैभव वर्णिता, मुखारां तुज्या आस्तिवास का भेटता. महिमा वाकांता गोगळी कुसरता, बापा तां कुरपे बेसावान धाडमू.